म्हाका सांग डॉक्टर म्हणजे हातूंत कितें तरी प्रकार आसा म्हणजे वॉट आर टायप्स म्हणजे फॉर एग्जांपल अशें आय एम जस्ट गॅस वर्क की जाणटेपणार जाता तो वेगळो किंवा भुरगेपणार आसता तो वेगळो म्हणजे वॉट आर युअर टायप्स ऑफ डेफनेस. सो टायप्स ऑफ डेफनेस सांगचे पयलीं म्हाका तुमकां मातशी कानाची एनाटॉमी सांगपाक पडटली जाची रचना कशी आसता ती. सो मोस्ट कॉमनली आमी कान म्हणल्यार कितें समजता जो हो भायलो भाग जो आमकां दिसता किंवा कानाची नळी किंवा पड्डो ह्या पर्यंत आमचें अंडरस्टँडींग आसता कानाचें. सो कान म्हणटा तो एक्चुली ताजे 3 भाग आसतात. सो हो भायलो भाग जो आमकां सगळ्यांक खबर आसा हाका आमी एक्सटर्नल इयर म्हणटात. त्या भायर ताच्या भितरलो मदलो भाग आसता ताका आमी मिडल इयर म्हणटात. मिडल इयरांत आसतात 3 बारीक बारीक हाडां जो भायल्यानच्यान जो आवाज पड्ड्यार येता ते पड्ड्यासून ते भितरल्या कानात व्हरपाक ही 3 बारीक हाडां आसा ती हेल्प करतात. आनी फायनल जो पार्ट आसता ताका म्हणटात इनर इयर जातूंत आमचो मेन हियरिंगाचो सेन्स ऑर्गन जाका आमी कॉक्लिया म्हणटात हो आसता. सो दॅट कॉक्लिया इज लायक शेप्ड लायक अ स्नेल. सो हो ऑर्गन मेन सेन्स ऑर्गन फॉर हियरिंग. ते कॉक्लियासून मागीर तार जशी म्हणटात नर्व कॉक्लियर नर्व जी आसा ती सेन्सेशन ऑफ हियरिंग आमच्या ब्रेनात जे हियरिंग सेंटर आसा ताजे कडेन व्हरता. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ आर एनाटॉमी म्हणल्यार रचना ऑफ आर इयर दॅट इज एक्सटर्नल इयर मिडल इयर आनी इनर इयर. सो हे 3 पार्टांत खंय दोश आसा ते प्रमाणे हियरिंग लॉस इज क्लासिफायड इंटू वेरियस टायप्स. सो जर आतां हो प्रॉब्लम सर पड्ड्यात आसा किंवा जर कानाच्या भायल्या सायडीन कानुलो भरला किंवा पड्ड्यात बुराक आसा किंवा बारीक बारीक जी हाडां आसात तातूंत कितें प्रॉब्लम आयला ते हार्ट डिस्ट्रॉय जाला म्हणल्यार तांचे बिगडला इन्फेक्शना खातीर किंवा ते घट जावला आनी आवाज तातूंतल्यान वचना हे परिस्थितींत आमी हो लॉस कंडक्टीव हियरिंग लॉस म्हणून म्हणटात. अच्छा. वेरेज आतां ही कॉक्लिया जी आसा जो मेन सेन्स ऑर्गन आसा जो भितरल्या कानात आसता तो किंवा जेन्ना जे नस भायर सरता कॉक्लियांतल्यान ब्रेनात वचपाक ते नर्वांक जेन्ना प्रॉब्लम येता ताका आमी सेन्सरी न्युरल हियरिंग लॉस म्हणटात. आनी थोड्या पेशंटांनी दोनी कंपोनंट आसता म्हणल्यार कंडक्टिवूय प्रॉब्लम आसता म्हणल्यार हाडाचे किंवा पड्ड्याचोय प्रॉब्लम आसता आनी ते नर्व जे आसा नस जे आसा ताजोय प्रॉब्लम आसूं शकता. तांकां आमी मिक्स्ड हियरिंग लॉस म्हणटात. सो दीज आर बेजिकली द 3 टायप्स ऑफ हियरिंग लॉस.